तुळशी कितलो वेळ गो तुगेले 4 4 दिसा खिंची पद अबा आमगे थंय कसं करचें म्हणटा म्हाका सकाळ न्हीद पळोवन गेल्ले राती न्हीद नाशिल्ल नवे तशी धांवन आनी एक 10 मिनिट म्हणटा म्हाका अंगडी वच्चाक वेळ जात गो सायबिणी वगी वगी करी इतें हांव एक चूर सोय कांतून घेता तुमी एक चूर रव भजी येत इतें फण्ण पुरा घाल्ला एक चूर रव चळटा आसा ती तितले भितर हांव सोय कांतिता कसने हांव रव चळकवे तें प्रदायन गो हांव धर्म इशू हांव कसं नसले रे जेवणू घरा हाण घालची तितलेंची हे घरा भितरचें काम पुरा तुगेलें तें पुरा तूं मुगेला सांगू नाका कळ्ळें वे हेंची कामाक तूं इतलें रडतस हाजवेरी शिवोनच्या भायर सरल्या हांव शिवनच्या शिसोण सोडला तुमगेलाक सांगून सांगून पूर धांवन गेल्ले म्हाका गायन हुन्नी लेद्राक सुरेख हुन्नी लेद्राक आनी उलोवच्याक एक नमून लज्जी जाता सुरवेरी बिल्डअप दिल्लेले आतां ताजी सुद्दी काडची ना हांव आतां म्हाका एक नमून लज्जी जाता कितले पण सांगला हांवें शिवमोगा वच्चा शिवनची मिशीन हाडया म्हणून तुमी कान्नाक घालून घेना ती वही गो तू ते चरडा घेवन घरा काम करचक ह्या नमने वद्दाडिता न्हीद ना म्हण सांगता आसता आनी शिवंच काम सुरू केलें म्हळ्यार मिगेल अवस्था तितलेंची आतां सुंदराक येवनूची तुगेल घरा काम जायना आनी हाजे मदें शिवंच कामय सुरू केलें म्हळ्यार जालें मागीर आनी म्हाका उपासू ग तिकी म्हणून त्या प्रदायना गो मुखार पळोवया आतां सद्याक घरा काम ओगोगी करी कसले तुमी अशी उलयता ती चरडो आतां सान नवे चरडो चिके होड जाता रे म्हाका चिके फ्री जाता तेन्ना हांव घरा काम वग्गी करून घेता आनी शिवणे मिशीन हळ तक्षणाची शिवणचे बशे जातवे शिवणे मिशीन हाडका मागीर घरांत एक पूज करका ताका बेल्ट आनी घालून रेडी करचे सुमार काम आसा तशी अशी म्हणटना दीस वता ती आनी आतांची म्हाका शिवणचे ऑर्डर येतवे हांगाचे आमगेल वाठाराचे हांकां शिवण दिले रे तांकां ते खुशी जाले रे तांणी दुसरो कोणाका सांगता ती ताजे नंतर नवे हांव शिवणचे बशे तितले पुरा म्हणटना आमगेल चरडू होड जाता नवे कसले एक चिक्की वेळ जाले म्हळ्यार कुडले शिवणचे वेळ सांगता ती म्हाका मिशीन हाण दिवची मात्र आलोचना येना तुमकां आतां हांव जोडतच न्हय गो 4 कसंकी येतच नवे हांतुची चंदा एरी संसार कोण घेवन वच्चा कळ्ळें नवे आनी चड दुरास कोर नाका हेंची कामाक हे नमन करता मिगेला काम सांगता मागीर हांव हांग पुर्ती काम कोरका जात की म्हणून पळय चड कर कोर नाका म्हाका आतां ऑफिसा वचका अयो ऑफिस येता तोंडान तूं ऑफिस न्हय अंगडी वचका म्हाका अंगडीचे एक नमने ऑफिस आसल्या वेरी अंगडी वचका गो म्हाका हां दायत कसने हेल्प कोर नाका ती एक 5 मिनिटां कोरून दिता जायना गो हांव भायर सरलो तुळशी गे गो हे तुगेल बमणा ती अयो होळेमा तुम्ही कसले खेपर घेवन आयली ती सुरवेरी हे खाण गे खा मागीर अंगडी वच कळ्ळें वे अयो हळेमा तुम्ही कसले खेपर घेवन आयली ती हांव रुलांव फण्ण घालता आशिल्ली तुमगेल गलाटो आमगेल घरात ऐकत आशिल्ले लेकला हांवें चरडो खंयकी न्हिदनी दिसता सकाळ तुळशी नुटाची वेळ जाल्ले सकाळ गलाट पडला बामूण बायलेल मध्येन तूं म्हणून हां आतां घे कसन दल गो तुमगेल घरात जाल्यार कितें आमगेल घरात जाल्यार कितें हाण दिला नवे खा रे तुळशीदासा हुनहुनास पळय हां आतां एक घडी बैस खताची उलया हांव तुगेले थोडे विशय उल्लो करे तुळशीदासा तुळशी तुवें बैस ते गॅस बंद करी तुवें येवन बैस हां विषय कसं म्हूण सांग रे तुळशीदासा हळेमा हांव प्रति दिवस टायमाक समजावन अंगडी वचका वय की न्ही इतले कते अंगडी मिगेल वे चरडपय मम्माले जिके वेळ कोरून आयले रे तांणी म्हाका सोडतत वे सम्मा सवता ती हय वे हीन करची कामा निमिती म्हाका थंय वतन वेळ जाता हांव सवंग येवका न्हवे जिके वगवगी करचें जायना वे हिका होई गो तुळशी तू चरडा न्हिदलेल तेन्ना उगोगी काम करून घेवका गो हळेमा एक दिवस अशी जाता तितलेंची काल कसं जालें म्हळ्यार चरडाक इंजेक्शन दिवेलेलें न्हवे तिका हट म्हळा हट दिसाचेय समान न्हिदनी राती पुरा रडत आशिल्ली आनी हांकां न्हिदेक तोंदर जाता न्हवे म्हणून हांव चरडाक भायर कुडा घेवन बसिल्ली
चढ उणे 4:30 लगी चढ न्हिदले. म्हाका थंयच न्हीद लागले होळे मा. तशतान हांव उठयतना 7:45. हान्नी उठयलेल्यान म्हाका जगो येत आशिल्लें नवे. त्या कामय कर न्ही ती. आतां वेळ जाता म्हूण बॉम मारूंक येता ती. हांव कसं मळगो तसवे. हांव एक चूर सोय कांतिता. एक चूर राव चढला ती म्हळ्यार दायना म्हणतस ती. तीन सांचे होई मुरे तुळशीदासा. एक चूर बायलेक हेल्प करून नज्जी रे. हळे मा लायक सांगली तुम्ही. हांव घरा काम करू सूर केल म्हळ्यार पुरा काम मिज मातेरी पडता. हे काम करू करत ही हाजवेरी शिवणच्याक भायर सरल्या. कसा म्हणका तुम्ही चिके बुद्धी सांगत ही का? नाही रे तुळशीदासा, तू चिके बायलेक हेल्प करका रे. चरड होत सान नवे. तशें तू हेल्प करका. आणि तशी अशी म्हणतना चरड होड जाता. कडे री तुगेला काम सांगतवे ती. हांव मस्त पण ऐकला तू उलचे. कसं नाही उलेल कुडले शिवणच्या बाहेर सरल्या म्हणता. तिने 4 का संपात सिलरी ते कोणा दित्रे ती घरा का नवे तीन घालचे. तुम्ही एक सपोर्ट करचे पडेल रे. नाही तुम्ही आलोचन करत हिणे घरा बैसून शिवनो दुड्ड संपादन करचवे. अयो त्यापर जाऊच वच्चे नाही. ही घरा काम करून वच्चो पुरो. हो दायत मारया. तिक मस्त दुड्ड या ना म्हणल्याक असो. ती महिन्याक 10 रुपये संपादन करता म्हणल्याक ते 10 रुपये तो 8 रुपये ती तुक्का दित नाही रे. 2 रुपये खर्चूचा पुरो तितले नवे. पण रे देवा, प्रत्येक बायल मनशान आमगेल घर चांग दवका, बामून चांग वितीरस का, बामणा कष्ट दावणे, चरडुवांक एक चांग भविष्य मेळका म्हणून अशी आलोचन करचे देवा. घरच्या बामणान बायलांक सपोर्ट कर रे. ती काही वाईट काम करू बाहेर सरली हवे. घरा चांग दवका म्हण ती वदाडीत नवे. तू एकचूर हेल्प करका नाही रे. तुम्ही कसन सांगचे वळे मा. हांव घरा काम करका म्हणवे. हांव धरल मनीस न्हू घरा काम करकावे. मिगेल काम कसं नसले री जोन हाडचे. घरा काम पुरे तिगेल्यांची. हो दायत मारया. तुगेल उतर कवचा. तुगेल प्रकार तू जोन हाडतलो ती घरान सिज्जोंग घालतली म्हण नवे. दायत तू घराक गोण हाडता राब म्हाका दायदल म्हण की हांव खर्चिता आवत्ता म्हण तीन केल्ले री. तेतना कसं करतो तू. पळे घराक जोन हाडचे कितले मुख्य की ओळचे तितले मुख्य. तीन त्या वरेल निमित्ती तू आजी नेम्मदी रस त्या एक चुरुडगास असो. तुगाल मातेर कितली रीन अस. तद्वे तीने दायदल म्हण की खर्चिता गेले री. कशी मिगेल बम्मून जोन हाण घालता तो जन्मा इलो जोन हाडचक हांव जन्मा इली खर्चूचक म्हणू तीन तई हंगा भोंवता राबले री. आतन तू कशीची बायल मनशांक बस फ्री मू. तशी अशी म्हणू तीन 4 घरा सोडू तीन भोंवता राबले री. तेतना कसं करतो तू. त्या एक होई होळे मा. मिगेल बायल तशेनी कसं नाही खर्ची ना. भारी अचकटार दीस करता. त्या मग भारी खुशी अस. तुम्ही सांगचे होई होई. तिगेल मी ती आज एक चूर हांव नेम्मदी रस जाल्यारी म्हाका घरा कामांनी करू दायना होळे मा. पळ देवा, घरा काम तू करू दायना म्हणत मू तीन एकल्यान कसं करका देवा सांग. म्हाका अंगडीन तू काम कोण कोण पुरो जावन नासता होळे मा. आनी घरान तुय काम करका म्हळ्यार म्हाका कष्ट जात नवे. होई रे देवा, तुका अंगडीन तो काम कोण पुरो जावन आसता. वय त्या हांव वपता ना म्हण सांगना. म्हाका महिन्यात कशकी तूंय तशींची. तू पुरो जावन घरा येतना तुगेल बायल तुका प्रितीन तू पळोवंक येता. बैसाती खाण दिवचवे, तन्नीक दवकावे, उद्दा पितावे म्हण अशें पुरो तुका उपचार करता. वय वे त्यांची तिका कोण उपचार करता ती. ती वे रन्नीपाला रब्बनू काम करता. सुंदरी असतरी बाकी काम ना वे. तुगे चरडा सुद्धा सुचेची होड काम. होई वे तुके अर्ध घंटे चरडा पळोवंक घेवचे जात की पडे. ते चरडा काही पळोवंक घेव का. अवसूल मन चरडाक रडे नशी पळोवंक घेव का म्हणू अवसूल मन केदनाय लेखता असता. ते चरडा काही पळोवंक घेव का. तुका टाइमा समजावून कोण देव का. खंयची एक दिवस चुकता. पडे काली तीने तुका कष्ट दत्ता म्हणून चरडा बाहेर घेऊन बसली ती. वय वे ती वे मनुष्य नवे. ती कसे की नीद आयले. असल टाइमात तू एक चूर हेल्प करका नाही रे. हावे चढ जावन उंडी तवशे मुद्दो असले ಖರ್ಚು ಹೊಳೆ ಮಾ. ರಾತೀಚಿ ಕೋನ್ ದವರ್ತಾ उंडी तलारी आळोनु विंडोनु पेडावणान दवन सोडता. सकाळी खालीची हून करचे चटणी कोण दिवचे आणि तवशे मुद्दे तशीची पूरा राती कोण सिज्जोन वरे दवरता. सकाळी एक चूर हून कोण खातात आम्ही आणि चारडा निदेल टायमार पुरा करचे.
काली चरडू निद्दे निनवे मक्कई पुरो दावन गेल्ले अतई मक्का जल्ली मरला मणकी दत्तस तान मने नी दत्तस तशदावन चिके वेळदल्ले पळ देवा असल टाइमरी तू चिके तिके हेल्प करका आता तीन सोय कंतितना तू रुल्ला बदिलदरी गड बितरी उप्पीट जाऊन सिल्वैवे हाव तवळ दुखून पळयतास एक अर्ध घंटा वेरी तुम्ही दोघ जण चर्चा करतास ते त्या टाइमरी एकला एकला हात घालनो केलेलदरी एद्दा बितरी रुल्ला पण्ण घालनो खावनो इदत्तसिले तू मई अंगडी वच्चतसिले त्या सोणू तिगेला लढाई मारता रबला हा तुम्ही सांगचे होई होळे मा होई आणि वैर हाव कसने पुणी सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ काम करता आणि एक विषय कसं गोतस्वे देवा तू हंग तिका जोर करता आणि सौता तू अंगडी वत्ता तू थई वत्तरी हे घरचे विषय प्रविसर नव्हता तू 4 जणांना गुलयता विंगड काम करता त्यातनं तुगल मन शांत जाता दला तिक्क तशिवे ती हंगाची हेंची 4 वंटी भितरस का तू कसने उल्लेलरी तेंतें तिगेल मना वत्ता मना मस्त दुःख दत्ता बॅलमेन्शन कसं गोतस्वे कोण कसने उल्लेलर्तनी सैसून घेतती बमणाने एक उत्तर उल्लेल म्हणारी तंक सैसून घेतदायना तन्नी जीवनांतू बमणाक मस्त प्रीती ಕೊಚ್ಚಿದೆವಾ ಪ್ರತಿ एक ಬಯಲ್ಮೆನ್ಷಿ ಮಕ್ಕದಲ್ಲರಿ ತಶಿಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಗೆಲ್ ಬಮ್ಮುಣು ಮಗಿರ್ ಚರಡುವ ಬಮ್ಮುಣನಿ ಚರಡು ಮಳರಿ एक नमने देवस्ला मनके त्या नमने प्रीती करताना आम्ही प्रीतीशील व्यक्तीन कसने कुल्लेलरी सैसून घेतदायना देवा होई वे होळे मा हे पुरा मक्का कळणी असिले कळली असेल नव्हे आता पुरा कळली नव्हे तू कणिके कोळ कमळार एक काम करे एक दिसू तुळसी का खैंद बाहेर पेटे नावे आमगे ते पेटे तू एक दिस हंगराबुनो चरडा पळोंगेनो घरचे काम करे त्यातनं कळतं तुका अशी कुशाल केलेल रे तुगेल काम तू करका तिगेल काम तिने करका देवा नमका तशी सृष्टी केला बैलमेन्शल ताळमे दलमेन्शयाना दलमेन्शल शक्ती बैलमेन्शयाना शक्ती म्हणारी विंगड विंगड रीतीरी तू करची काम ते तुंची करका तीन करची काम तिने करका त्यापुरा नाही हाव संगिले अत्ते काम करी तू बैलेक सॉरी निम्गी हाव घरावत्ता इते हाव घरावत्तरी ती केच्चूರು ಮಗ ಅಂತುಲ್ಲನು ಸಾರಿ ಗೋ आणि अशी कर ना गो म्हण निम्गी दैत्वे अय्यो तनी सॉरी नी कसने निमगू का म्हणना होळे मा अस्स गो सैबिनी बमणन सॉरी म्हणताना नक्क म्हणका सुरवेतो सॉरी निम्गू मागिते दायकी नाककी पोळचे तुळसीदासा बैलेक एक सॉरी निम्गी पोळया ते तुळसी कसन मळरी बैलेक सॉरी निम्गुचक कष्ट दत्तानवे बितरसिले अहम आडेत्तानवे त्यांची बैलेक शौचक दलरी आराम दत्तानवे सराग दानु सौ पुरा बाहेर येतती नवे 2 अक्षराचे सॉरी निम्गुचक कष्ट दत्तानवे असं असं होळे मा पाप तुम्ही सांगिल अर्थ कोण घेतली नव्हे तिथलं पूर मका पळेल रे देवा तुगल बायल तुका कितले प्रीती करता म्हणू तुका सॉरी सांगचक कष्ट दल्ले दला त्याती करत दल्ले असो म्हणतीन तुका क्षमापण दिला कळनवे आणि पुणी बैलेक चंदुकोन पळोंगे कसंकी तुगल हत्तंदलेले एक सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ काम करी तशमुणो ऐदन गसी कोयर काडी पुसी म्हण सांगना तुगेल काम तू कोणगे नावचे होतना टावेल होच्चिकी एक लोटो कापी कोण घेऊचकी तीने कसने खाण करताना तू कापी करी तिके एक लॉट दी उलेताची काम करे तन तिके खुशी दत्त पडे देखवे हा दाय थोडे मा आणि तशी करता हे आमगेले तुळसीदासक मात्र नाही सगळेजण दलमेन्शन काही सांगछावे एक संसारांतो बम्मुणनी बायल मिळरी रथाचे 2 चक्र असल्यावरी दोन्ही एक दिक्कर गेलरी रथ मुखार वता आणि हाव सांगले म्हणो बैलानं पुरा काम बमणार मात्र घालचे नाही तंगल काम तंतनी कोरका कसा म्हणतात तुम्ही दलरी एक विषय कसा गोतस्वे बैलमेश दावो दलमेश दावो आमगेल व्हिडिओ का लाईक घालाती काय एक विसर नका ती आणि हे व्हिडिओ कसे दिसले म्हणो कमेंट्स आणि तिलसी येते तुमगेल सैऱ्यांक फ्रेंड्सांक पूरा शेअर करते दैत्वे आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मिळतती धन्यवाद.